हायकोर्ट ऑर्डर खंयच डेमोलिश करपाक येवना. काँग्रेसचे थोडे तुकडे तुकडे गँग हांगा जी परवरी आसा जे परवरी भितर फूट घालूंक सोदतात त्या लोकांनीच कंप्लेन मारल्या आमचे 20 पॉयंट लोकांचेर. जो मनीस इलिगल आशिल्लो ताजेर जेन्ना पंचायतीन कारवाई केली ताजे एकूच तो कोण चारी काय कोण आसा तो ताजे घराचेर डेमोलिशन आयिल्लें विच ही सपोज टू डेमोलिश विदिन द ड्यू डेट ऑफ बिकॉज ऑफ हिज इलिगॅलिटीज. आणि ताणें कंप्लेन घाल्ली कोण आमची ती एक विडो बायल आसा ताका हो ना कोण ना ताजेर ताणें कंप्लेन घाल्ली. आतां तो प्लस ते प्रभुदेसाय काय कोण आसा ताजें फेडरेशन मागीर आनी कोण टिकचार्जान जे एक्स पंच मेंबर बी आशिल्ले तांणी 20 पॉयंटाचेर कंप्लेन घाली की सगळें इलिगल आसा डेमोलिश करचें म्हणून. आणि ती कंप्लेन हॅज गॉन टू द हायकोर्ट फॉर वीच वी आर फायंडींग लिगल रेमेडीज. कित्याक शेवटी आमचे लोक बारीक लोक ते बारीक लोकां कडेन राजकारण करून काँग्रेसीचे हे जे नवे भुरगे कोण आयल्या तांकां कळना की शेवटी आमच्या लोकांक समज त्रास जाता ते दिसवडेचे लोक म्हणून थंय राजकारण करप आनी मागीर आमी सॉल्व करपाक म्हणून सांगपाचो प्रयत्न करप इज ओन्ली ते पयलींचे पार्ट ऑफ डिवायड एंड रूल म्हणटा अशें. आमचे लोक थंय खूब सारके आसात. पंच मेंबर थंयचो जावं सरपंच जावं पंचायत जावं सगळे तांच्या बरोबर आसात. अँड वी आर ऑल्सो फायंडींग लिगल रेमेडीज टू डू इट. सो पयलो म्हणल्यार देर इज नो हायकोर्ट ऑर्डर. दे हॅव टेकन दीस पीपल टू कोर्ट आनी मागीर दे आर ट्रायंग टू फायंड अ सोल्युशन टू इट बाय टॉकिंग अबाउट टेकिंग लँग्वेज ऑफ आमी असेंब्लीन काडटलो विशय आनी काडटलो. तांणी विशय काडलो जाल्यार एप्रोप्रिएटली तांकां असेंब्लीन उत्तर मेळटलेंच. पूण इम्पॉर्टंट आसा की तांणी चिंतपा जाय आशिल्लें की बारीक लोकांचेर अशी कंप्लेन मारपाची गरज नाशिल्ली. ती मारल्या खातीर तांकां जो त्रास जाला तांचे बरोबर आमी आसात अँड वी वील फायंड सम सोल्युशन्स टू इट थ्रू द गव्हर्मेंट ऑर वॉट एवर बीइंग अ चार्ज ऑन देम अँड टेकिंग देम टू द हायकोर्ट. सद्या आमी वी आर फायंडींग वेज ऑफ लिगल हेल्प टू देम इन टर्म्स ऑफ एसिस्टिंग देम. तांकां स्वता एडवोकेट्स घे हायकोर्टान वच परवडना. तांकां एसिस्ट करचें पडटा आनी ते लिगल रेमेडी आमी ऑलरेडी तांकां एसिस्ट करपाक घेतिल्ली आसा. लिगली वी वील हॅव टू लूक एट दीस केस अँड फायंड हाव टू सॉल्व इट. बट वी हॅव त्या लोकांक आमचेर विश्वास आसा आमकां त्या लोकांचेर विश्वास आसा टू एन्श्योर वी गेट देम आउट ऑफ दीस पर्टिक्युलर थिंग. इम्पॉर्टंट आसा की ज्या वृत्तीन ह्या लोकांनी केलां ते खरेंच जितली तांकां हें करता म्हणटा ती कमी. म्हणजे असले लोकांक एखादी देवानूच जागो तांचो दाखोवचो इतलेंच म्हणटा आनी कांय म्हणना. कारण एंड ऑफ द डे डोंट प्ले विथ द सेंटिमेंट्स ऑफ द पुअर पीपल. बारीक लोकां कडेन केन्नाच खेळनाका. तांच्या पोटार केन्नाच मारनाका तांच्या घरार मारनाका. आणि हे जे कंप्लेन आयल्या देवूच तांकां दाखयतलो. सर तुमच्या मतदारसंघात जी शेतां आसा ती काही उरलेली